बस्ती वामन माम शेणयान म्हणिल्लें एक युनिवर्सिटी जावपा जाय म्हणून. ते 90 वर्सांचे आज. आनीक त्या वेळार तांचे विचार म्हणजे युनिवर्सिटी म्हणल्यार एक बिल्डींग, युनिवर्सिटी म्हणल्यार एक कॅम्पस. हांव गेल्लो 1-2 वर्सां पयलीं बॉस्टनाक, तेन्ना म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळिल्ली हार्वर्ड युनिवर्सिटीक लायब्ररी पळोवपाक. तांची लायब्ररी 300 वर्सांची. पूण आज तुका तुज्या मोबायलाचेर 3 लाख पुस्तकां मेळटात, 30 लाख पुस्तकां मेळटात. म्हणजे लायब्ररी खंय पावली? लायब्ररी तुज्या हातांतच आयली. अशी युनिवर्सिटी, कोंकणी युनिवर्सिटी, instead of focusing on campus or something which is a viable thought but a little bit archaic, तर आमी एक व्हर्च्युअल कोंकणी युनिवर्सिटीचें अडॉप्शन करपाक जाय. आनीक आतां आमी मेळ्ळ्यात उलयतात, पूण आनी एक 2000 लोकांक हें भाशण ह्या फंक्शनाचें सगळे प्रोसिडींग्स तांकां कळपाक जाय. आज केन्नाय म्हाका टायम आसा जाल्यार हांव सुप्रीम कोर्टांत वता. हाजेर इंटरनेटाचेर आनी सगळें आयकूं येता, ज्ञान मेळटा. केस जर म्हायती आसा तर तुका अभ्यास करूनय मुखार ज्ञान मेळटा. म्हणजे आमचो वर्ग, क्लासरूम सगळे कडेन जाला, युनिवर्सल जाला. सो म्हणजे एक कितें तरी रेवोल्युशन चालू आसा आनी तें आमी पळोवपा जाय. कित्याक आमचो एक स्वार्थ आसा म्हणल्यार कोंकणी. आनी त्या विचार करून थंय कोंकणीचें आमी जॉयंट स्टेरींग कशें मुखार व्हरून, कित्याक कोंकणी तर कोणें म्हणिल्लें, ही सेज if कोंकणी perishes, we perish. There is no identity. सो जसो आमचो धर्म आसता तशीच कोंकणी एक धर्म.